पळय आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळटा आयज करमळे गांवांत आनी तुमी पळयता आसतलें की आयज प्रचंड प्रमाणान जो सेंट लॉरन्स मतदारसंघाचे सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आसा ते एकठांय जावन आयज हांगा डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ती करमळे गांवांत करता. जेन्ना आमी कोणाच्या घरांनी वयता प्रत्येक गोंयकार आमकां वेलकम करता आनी तो सांगता आमी तुमच्या वांगडा आसा. फुडलें जें आसा तें चेंज करपाक जाय, परिवर्तन करपाची गरज आसा. कारण तुमी पळयला आसतलो भ्रश्टाचार इतल्या प्रमाणात वाडलेलो आसा आनी गोंयकारांक ते आश्वासनां फोटींग आश्वासनां दीत आसता आनी गोंयकारांक म्हटल्यार गोंयकारांक कितें जाय तें करपा सोडून भायल्यांक कितें जाय हें पयलू करता. सो हेका लागून आमी पळयता की आमकां एक बरो रिस्पॉन्स जो आसा तो सेंट लॉरन्स मतदारसंघ तसोच सांताक्रूज सकाळी आमी सांताक्रूज मतदारसंघान आहले थंय आमकां सांताक्रूज मतदारसंघानूय बरो रिस्पॉन्स मेळलो आनी आमचे बाय तृप्ती बकाल हे आमचे सेंट लॉरन्स मतदारसंघाचे उमेदवार आसा आनी तेजोय बरो एक्सप्लोजर आमकां पळोवंक मेळटा की प्रत्येक कडेन जेन्ना वयता तेन्ना वेलकम रितीन आमकां करता आनी म्हाका दिसता हे येणारे 20 तारखेचे इलेक्शन आसा तितून आमकां भोवमतान विजय मेळटली. तो काम आसा ते करीत आसा आनी अशें सगळे म्हळ्यार गोंयकारांक कसली सुविधा कमी पडपाक जायना म्हणून आमी काम करता. आनी आमच्या करमळे जो आसा जावं कुमारदेव मतदारसंघाचो एक भाग करमळे जो आसा हांगाय आमी पळयता की त्या प्रमाणान जें काम जावंक पावूंक ना. फुडें आमचे कडेन समज आमचो जिल्हा पंचायतीचो सदस्य निवडून आयलो जाल्यार आमी खुबशीं कामां ह्या विलेजीन करपाक शकतलीं आनी एक उदरगतीचो जो हें आसा तें आमकां दिसून येतलें. तुम्ही पळयला म्हणजे आमकां सपोर्ट कसो आसतो युथाचो प्लस आमच्या गांवकारांचो सो ताजेर तुमी पळोवपाचें. आनी जेन्ना आमी बायलांचे चडशें म्हणटा बायलांचे पळय इशू आसता पळय ते बायलांचे जायते इशू आसता तुका कितें दिसता तुज्यान कितें करूंक जाता बायलां खातीर? बायलां खातीर जायते अशे बिजनस आसा जावं फायनान्स आसता जावं लोन्स आसा ते आजून त्या बायलांक खबर ना. सो आमी जितले ट्राय करतली म्हणजे आमचे कडेन जाता तशें आमी ट्राय करतली की तांकां ते तेंचे मुखार हाडपाक जावं ते कितें धाकटी बिजनस ती करूंक सोदता जावं फुलांचे जावं कसले अशे धंदे फुलांचे म्हण फळांचे म्हण ते आमी तांकां तेंचे मुखार हाडूंक सोदता कितें आनी कितें कितें करूंक शकतात तेजे मुखार. तर आमी आतां पळयता की जेन्ना बायलांचे जे राखीव आसता जागे आमी पळयता की ताका फाटल्यान तेंचो घोव नाजाल्यार तेंचो भाव नाजाल्यार ते कोण हें करता फाटल्यान पळयता. तुमकां इंडिपेंडन्स आसतलें आरजीच्या पार्टीचें? हय तेच खातीर आमी आमचे जायते विजन्स तयार केले आसा. सो बायलांक मुखार हाडपाक की कोणाची डिपेंड रावपाक नाका अशें. सो त्या खातीर आमी जे आमचे आतां लोन्स आसा जावं फायनान्सीस कशे आमी आसा ते समज आमी तर निवडून आयलीं जाल्यार आमचे आरजी हितूंतल्यान थ्रू आमी तांकां जायते अशे म्हणजे स्किमी दाखोवंक सोदतात की जेंकां इन फ्युचर खूब बरें हें जातलें की तांकां सेल्फ इंडिपेंडंट रावपाक.